खात्यात तुम्ही आम्हाला आता आयज हो हांव डॉक्टर शिवाजी शेट जीपीएससीचो हो स्कॅम हो घोटाळो हो महाघोटाळो म्हटल्यार जाता आनी फटींगपणां ही लोकां समोर हाडपा खातीर जनते समोर हाडपा खातीर सरकाराक दाखोवपा खातीर आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स हांव घेता आनी पुरेपूर प्रूफ म्हजे कडेन आयज येयल्ले आसा। तुमकां परत सांगता, परत याद करून दिता, 12 फेब्रुवारी 2021 प्रिंसिपल पोस्ट गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट हाज्या खातीर जीपीएससीन इंटरव्यू कंडक्ट केल्ली। ताज्या प्रमाण त्या दिसा सकाळी इंटरव्यू जाली। इंटरव्यू दोनूच कॅन्डिडेट आसलेले, हांव डॉक्टर शिवाजी शेट गोंयकार, हायली क्वॉलिफायड ज्या पोस्टा खातीर डिजर्विंग ह्या पोस्टा खातीर आसलेलो, सगळे म्हजे क्वॉलिफिकेशन आसा। आनी दुसरे भायली गोंया भायली महाराष्ट्रीयन मुंबयची कॅन्डिडेट म्हटल्यार प्राजक्ता पार्वतीकर। दोगांची इंटरव्यू जाली आनी ताज्या उपरांत सांजची रिजल्ट जालो। सांजचो वेबसायटीचेर रिजल्ट घातला। रिजल्ट सेंड फॉर द अप्रुवल ऑफ रिलॅक्सेशन ऑफ कोंकणी एज पर आर रिक्रुटमेंट रूल्स अशें घातला तांच्यांनी, म्हणजे अप्रुवलाक घातला हो रिजल्ट। आतां म्हाका सांगात, रिलॅक्सेशन ऑफ कोंकणी हे रिक्रुटमेंट रुल्सान खंयच बरयल्लें ना की कोंकणी ना जाल्यार ताचेर अप्रुवलाक घालचें म्हणून। हे निव्वळ तांच्यांनी व्हडली चूक, घोड चूक केल्ली आसा आनी रिक्रुटमेंट रुल्सान खंयच बरयल्लें ना की ताची कोंकणी ना जाल्यार अप्रुवलाक धाडचें म्हणून। हाच्या उपरांत हांवें इमिडिएटली 15 फेब्रुवारीक आरटीआय घातले आनी सगळें इन्फॉर्मेशन म्हटल्यार मिनिट्स ऑफ द मिटींग, ताज्या नंतर डिटेल एज्युकेशन सर्टिफिकेट्स, ताज्या नंतर सगळे ताजे डॉमिसायल सर्टिफिकेट, ताज्या नंतर जे बारीक बारीक डिटेल्स आसा सगळे मागले क्वॉलिफिकेशन पोथान। पण जीपीएससीन म्हाका दितना अर्दे कुटे इन्फॉर्मेशन दिलें। कॉपी ऑफ द मिनिट्स म्हाका दिवना। तातूंत तांच्यांनी म्हळां की एक्सपर्ट जे आसा तांच्या जिवाक धोको आसा, एक्सपर्ट जे आसा तांच्या जिवाक लायफ हे डेंजरान आसा, ताज्या कारणान कॉपी ऑफ द मिनिट्स ऑफ द मिटींग ते दिवंक शकना। म्हणजे म्हजेर हो पूर्ण अन्याय असो जाल्लो आसा एज पर कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स आनी आरटीआयच्या हाज्या प्रमाणे सुद्दां म्हाका हे इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय आशिल्ले ते तांच्यांनी दिल्ले ना। ताज्या नंतर बाकीचे जे हेर इन्फॉर्मेशन दिल्ले आसात तेवूय तांच्यांनी दिल्ले ना आनी उलट काय ज्या दोन तीन पॉयंट तांच्यांनी म्हळां की ते इन्फॉर्मेशन तांच्यांनी पर्सनल डिपार्टमेंटाक फॉरवर्ड केल्ले आसा। त्या प्रमाण हांवें पर्सनल डिपार्टमेंटाक हे जे अप्रुवलाक घातलेले आसा पर्सनल डिपार्टमेंटाक तांच्यांनी, त्या प्रमाणे आरटीआय घातले पर्सनल डिपार्टमेंटाक आनी इन्स्पेक्शन मागलें। इन्स्पेक्शन करतकूच म्हाका दिसून आयलें की तांच्यांनी एकूय ओरिजिनल फायल्स तातूंत धाडलेले ना, डिटेल्स काय धाडलेले ना, फक्त ताजो हो बारीकसो बायोडेटा धाडलेलो आसा त्या कॅन्डिडेटाचो। दोगांय कॅन्डिडेटाचे टोटल इन्फॉर्मेशन फायल जी आसा, सिलेक्शन फायल, कॉपी ऑफ द मिनिट्स ऑफ द मिटींग सगळे धाडपाक जाय आशिल्ले ते काय तांच्यांनी थंय धाडलेले ना। उलट तांच्यांनी जीपीएससी निव्वळ फटींगपणां केल्ली आसा। जीपीएससीन तांकां परत लेटर धाडला आनी ट्रान्सफर केला की तुमी ह्या कॅन्डिडेटाक हे टोटल इन्फॉर्मेशन आहा ते दिवचे। तुमी आमकां कांयच फायल धाडलेली ना, ओरिजिनल फायल धाडपाक जाय आशिल्ली, सगळे इन्फॉर्मेशन दोगा कॅन्डिडेटाचे धाडपाक जाय आशिल्ले ते धाडलेले ना। तेन्ना ताका हे इन्फॉर्मेशन अंडर सेक्शन 6 of 3 हाच्या अंडर दिवचे, पण अजून पर्यंत तांचो कांय पत्तो ना। हांवें त्या प्रमाण 1 एप्रिलाक कंप्लेंट फायल केल्ली आसा। तर हाचे वयल्यान दिसून येता की जीपीएससीन ओरिजिनल फायल्स धाडल्या म्हणटा पर्सनल डिपार्टमेंटाक, पण स्वता कडेन तांच्यांनी कांयच दवरूं ना। हे हांसपाची गजाल। हे जे व्हडले जीपीएससी गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशन जे पोस्ट ए आणि बी कॅटेगरीचे भरतात तांच्यांनी निव्वळ ही फटींगपणां केल्ली आसा। हांव मागता सरकारा कडेन हाजेर एक्शन जावपाक जाय। जर गोंयची ज्युडिशियरी जिंदा आसात, जिवीत आसात, तांच्यांनी हाची दखल घेवची, ताची एक्शन घेवची। तशेंच पर्सनल डिपार्टमेंट हांच्यांनी क्लियरली सांगलेलें आसा आमचे कडेन डिटेल काय धाडलेले ना, डॉक्युमेंट्स काय धाडलेले ना, फक्त धाडला म्हणटा तो बायोडेटा। कॉपी ऑफ द मिनिट्स कित्याक दिल्ले ना? म्हाका कॉपी ऑफ द मिनिट्स दिवपाचो हक्क ना काय, कित्याक ना हेवूय म्हाका सांगचें। कारण कॉन्स्टिट्युशन रायट्स प्रमाणे
ते पब्लीक डोमेनान येता आनी ते म्हाका तेंच्यांनी दिवपाकूच जाय. हो म्हाजेर निव्वळ अन्याय केल्लो आसा, गोंयकाराचेर निव्वळ अन्याय केल्लो आसा. हांव तुमकां सांगूंक सोदता, गोंयच्या तरणाट्यांक जे हायली क्वॉलिफायड आसा, बरे शिकलेले आसा, हे जीपीएससी अशा प्रकारचे घोटाळे करीत येयल्ले आसा गोंयच्या तरणाट्यांचेर आनी करीत आसा. आता तरी जागे जायात. दुसरी गजाल, कोंकणीचे म्हणयारे जे आसात तुम्ही जागे जायात. आता खंय न्हिदलेले आसात. हे रिलॅक्सेशन ऑफ कोंकणी अप्रुवलाक धाडपाचे हांचे प्लान कितें आनी जीपीएससी चेअरमॅन हो मुखेली हांचो. ताज्या बरोबर ह्या मुखेली वांगडा जीपीएससी सिलेक्शन कमिटी, जीपीएससी स्टाफ हे सगळे ह्या घोटाळ्यान इन्वॉल्व आसा आनी ह्या फटींगपणाच्या हितून सिलेक्शन प्रोसिजरान हे सगळे इन्वॉल्व आसात. तांचेर इन्क्वायरी जावची, तांचेर एक्शन जावपाकूच जाय अशें हांव सरकारा कडेन मागता. हो घोटाळो सादो न्ही. प्रिन्सिपल पोस्टा खातीर म्हाका जाणून बुजून हे पयस करतात, जाणून बुजून हे पयस दवरतात आनी हातून तांचे एकवट रावन कशें गोंयकाराक भायर उडोवपाचो, गोंयकाराक कसो भायर दवरपाचो, हायली क्वॉलिफायड आहा ताका कसो भायर दवरपाचो, हे जीपीएससीचे टोटल प्रकरण, टोटल घोटाळो चाललो आसा हांगा. हांव मागता गोंयच्या जनते कडेन हाचेर एक्शन घेवचें. हांव हे मॅटर कोर्टाक व्हरतलोच, पण जीपीएससीन हातून इन्फॉर्मेशन दिल्लें ना. हे कारण कितें हे तांकां विचारचे आनी सरकारा कडेन मागता, आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन मागता की हाजेर बेगिना बेगीन एक्शन घेवची. हांवें गेले ते फावट तुमकां सांगलेलें आसा, मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां हांवें ही कंप्लेन दिल्ली आसा. सविस्तर हातून इन्फॉर्मेशन सविस्तर हाचेर म्हायती दिल्ली आसा आनी हाचेर बेगिना बेगीन कंप्लेन एक्शन जावची हेवूय तांकां सांगलेलें आसा. ताच्याच बरोबर चीफ सेक्रेटरी हांकांय ही कंप्लेन हांवें घातलेली आसा. हांव मागता की हाचेर एक्शन जावची. 15 वर्सांचे रेजिडेंट ना, रिलॅक्सेशन ऑफ कोंकणी ना. कोंकणी नासतना तुम्ही त्या कॅन्डिडेटाक अप्रुवलाक कशें धाडटात? ताचेर एक्शन जावपाकूच जाय. जर आयज ही एक्शन जाली ना जाल्यार फुडें अशेंच चलतले आनी गोंयचे भुरगे शिकलेले आसा, हायली क्वॉलिफायड आसा, तांचेर हो अन्याय जायत रावतलो. हांवें फर्स्ट एपिलेटाक ही कंप्लेन घातला. पळया फर्स्ट एपिलेट कितें हाचेर एक्शन घेता ती. कायद्याच्या दृश्टीन हो निव्वळ अन्याय गोंयच्या तरणाट्याचेर, हो निव्वळ अन्याय गोंयच्या शिकलेल्या शिक्षित हायली क्वॉलिफायड भुरग्याचेर हो निव्वळ अन्याय केल्लो आसा. हांव मागता कॅबिनेट मिनिस्टर, जर तुम्ही जागे आसात जाल्यार दखल घेयात. तशेंच जे हेर संस्था आसा, गोंयची संस्था आसा, हाच्यांनी दखल घेयात, नाजाल्यार फुडें खूब वेळ जातलो. तशेंच जीपीएससी चेअरमॅन नोरोना गोंयच्या भुरग्याचेर जो अन्याय करतात, जो अन्याय तेणे चलयला आनी ज्या खातीर तो प्रत्येक पोस्टा खातीर गोंयच्या भुरग्यांक भायर दवरतात, ताचेर एक्शन जावनी. जीपीएससीन हो व्हडलो घोटाळो हांवें आयज भायर हाडला. म्हजे कडेन प्रूफ आसा, तुमकां हांवें प्रूफ दाखयल्या कशा तरेची ओरिजिनल फायल्स जीपीएससीन पर्सनल डिपार्टमेंटाक धाडूना. हांव मागता सरकारा कडेन ह्या हितून जे इन्वॉल्व आसा, जीपीएससी चेअरमॅन नोरोना, जीपीएससी सिलेक्शन कमिटी, तशेंच जीपीएससी स्टाफ हांचेर सगळ्यांचेर एक्शन जावची आनी इन्क्वायरी जावची. तुम्ही लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले तेन्ना म्हटलेले की कोर्टान वयतले म्हणून. बरोबर. सो तुम्ही त्याचेर कितें फॉलो अप? कोर्टान वयतलो म्हटल्यार म्हाका कॉपी ऑफ द मिनिट्स ऑफ द मिटींग जाय. हांच्यांनी कॉपी ऑफ द मिनिट्स ऑफ द मिटींगूच दिवना, कारण तातूंत सगळें मेळटलें की दोगा कॅन्डिडेटाचे मार्क्स, प्रोसिजर जो सिलेक्शन कमिटीन जाल्लो आसा सगळो मेळटलो. तांच्यांनी मुद्दाम हो आडोवन दवरला आनी एज रायट्स, म्हजो कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स म्हाका ते दिवपाक जाय आशिल्ले, ते दिवना अजून. जेन्ना हे मिनिट्स मेळना फुडें हांव कोर्टान वयतलो, हायकोर्टान वयतलो. ताज्याच बरोबर सीएमा कडेन हांवें अपॉयंटमेंट मागलेलो आसा, अजून म्हाका मेळना. चीफ सेक्रेटरी कडेन हांव कंप्लेन घातलेली आसा, तांचे कडेन हो मांडटलो, हांव परत एकदां मांडटलो. तांच्यांनी एक्शन घेवची, नाजाल्यार फुडें अशेंच जातलें. कोंकणीचो विशय म्हणटकीर आमी कोंकणी अकादमी जावं कोंकणी भाशा मंडळ ह्यो ज्यो संस्था आसा तांचे कडेन रिलेटेड हो विशय जाल्यार ह्या संस्था कडेन तुवें कितें संपर्क सादला जावं तांचे मेरेन कितें पावयलें ही गजाल? हांवें तांचे कडेन पावोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा.
लेखी अजून हे करुना हांवें, पण तांकां ह्या माध्यमाद्वारेच पावयलो आसा. जेन्ना हांवें म्हटलें की कोंकणीचे म्हणयारे, कोंकणी साहित्य मंडळ, कोंकणी अकादमी, कोंकणी भाशा टिकोवन दिवपी, कोंकणी खातीर झगडपी आयज खंय आसात, जागे जायात. कोंकणी रिलॅक्सेशन ऑफ कोंकणीचे अप्रुवलाक घालतात म्हटल्यार हे हास्यास्पद गजाल. आणि जीपीएससी हाचो पुरेपूर फायदो घेता, कारण कोंकणीचे म्हणयारे ओगी आसात म्हणून तांकां खबर आसा. कोंकणीचे म्हणयारे कांयच हाजेर एक्शन घेयनात म्हणून हांगा ओगी आसात. रिलॅक्सेशन ऑफ कोंकणी अप्रुवलाक कशें घालूं शकतात? रिक्रुटमेंट रुल्सान खंयच मेन्शन केल्लें ना जो भायलो कॅन्डिडेट हांगा येता जॉबा खातीर तेजी जर कोंकणी ना जाल्यार ती रिलॅक्सेशना खातीर घालची. जेन्ना दुसरो कॅन्डिडेट गोंयचो हांगा डिजर्विंग आसा तेन्ना त्या भायल्या कॅन्डिडेटाक रिलॅक्सेशन ऑफ कोंकणीचे अप्रुवलाक कशें घातलें. ताच्याच बरोबर कॅबिनेट मिनिस्टर जे आसात तांच्यांनी दखल घेयात. तुमच्या फुडल्यान ही फायल येतलीच अप्रुवला खातीर. जेन्ना पर्सनल डिपार्टमेंट थ्रू तांच्या फुडल्यान येतली तेन्ना पळयात रिलॅक्सेशन ऑफ कोंकणी अप्रुवलाक जीपीएससी नोरोनाच्या चेअरमॅन जो आसा ताणें अप्रुवलाक घातली कशी, हाजें उत्तर मेळोनी आमकां आनी हाजी एक्शन जावनी. आनी हे जे इनवॉल्व आसा जीपीएससीचे स्कॅम, हे जीपीएससी म्हटल्यार एक व्हडलो घोटाळोच जाल्लो आसा. हे व्हडले स्कॅम जाल्ले आसा हांगा. आनी फटींगपणां हांगा फटींगपणां हांचे कडेन निवळ आसता. कितें माग तेंचे कडेन उत्तर आसना. कितें माग तेंचे कडेन तुम्ही फोन सुद्दां करात, ते नांवां सांगिनात. नांवां कित्याक जाय काय म्हणून विचारतात. मुद्दाम फोन करून विचारात की जीपीएससीन तर ते आपली नांवां सांगिनात. म्हणजे फरक राहत आसलेलो अशें तांकां दिसतात. आनी हे मिनिस्टराचे डिसिजन सुद्दां स्वताच घेवपाक लागल्यात. रिलॅक्सेशन ऑफ कोंकणी घातल्या म्हणजे मिनिस्टराचे डिसिजन स्वताच घेवपाक लागला. हांव मागता सरकारा कडेन हाजेर बेगिनात बेगीन एक्शन आनी इन्क्वायरी जावची.